नमस्कार, दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान। पुलिसांनी भय दाखवून कितल्याशाच राजकारण्यांच्या नावान व्हिडिओ करून घेतले। लँड ग्रॅब आरोपी सुलेमानाचो कोलवाळे जेलींतल्यान प्रुडंटाक फोन। हुबळी पंचनामो करूंक व्हरता म्हूण सांगून खंय रातया कस्टडींतल्यान काडलो। आपली जमीन बळकावंक कारस्थान, जमीन दिल्यार खंय आत्ता सुटलो। सुलेमानाचेर कस्टडी एक्सपोज केशीत आज चार्जशीट घाले। कोलवाळे जेलीचे सुरक्षेचेर परत एक फावट प्रस्न। जेलींतल्यान प्रुडंटाक लँड ग्रॅब केसींतलो आरोपी सुलेमान सिद्दीकीचो फोन। ताणें शॉकाद करपी आरोप केले। सर पळय सेकंड व्हिडिओ केल्या, पुलीस कस्टडीन व्हिडिओ केल्या। नावार घेतल्या विचित्र देसाई ना तेज्या नावार व्हिडिओ केल्या, अमित पालेकराच्या नावार व्हिडिओ केल्या। माझ्या कडेन 15 व्हिडिओ करून घेतल्या। ओके, आणि खंय ते मंगळुरूत रिकॉर्ड केल्या? मंगळूर केल्या, थोडे केरला केल्या, थोडे उडपी केल्या। सगळे केसीन बेल घातलेले सर। भायर सरले कित्याक तर तुमी जेलींतल्यान रातचे? हांवें सोरूकूच ना, तेणें म्हाका म्हणल्यार हुबळी व्हरता कित्याक? अमित नाईक आसलो पळय सर, तो शार्प शूटर सर। तो ओके, तो शार्प शूटर ट्रेनिंग घेतलेले आसा। तेजे व्हडले गेमी असले, सगळे नाटक असले सर। म्हाका मारपाचे प्लॅनिंग असले, मिडियान हाकलपाचे आसून प्लॅनिंग चालू म्हाका सर। लॉकअपांतल्यान खंय ताका काडलो तो हुबळी पंचनामा करता म्हूण सांगून गेलो। केसीत बडतर्फ जाल्लो अमित नाईक हो पुलीस कॉन्स्टेबल खंय शार्प शूटर। आपल्याक मारपाचोय प्लॅन म्हूण ताचो दावो। सगळे गेमी सर, हे कितें आमचे कितें सांगतलो हांव, सगळे पॉलिटिकल हितून म्हाका पिसला सर। सर हांव इनोसंट आसा, ओन प्रॉपर्टी म्हाजी सगळे। माझे प्रॉपर्टीचे पयले घेता, रेट कमी असल्यार रेट वाडल्या। हे चोरपाक लागून हे मिनिस्टर लोक म्हजे नाव पाड घालता म्हाजे। ओके। मजगती सिद्दीकीची कस्टडी मागपी SITच्या अपिलाचेर आदेश 24 फेब्रुवारीक राखीव दवरला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 2017तल्या आयरिश बॅकपॅकर टुरिस्टाच्या खून प्रकरणात मडगांव कोर्टान निकाल शुक्रारा धुकल्ला। 14 मार्च 2017 काणकोणा आयरिश पर्यटकाचो खून जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयली। आरोपी विकट भगताचेर पर्यटकाचेर बलात्कार आनी खून करून तिच्यो वस्ती चोरी आनी पुरावे ना केल्ल्या म्हूण आरोप। And the subsequent evidence indicated it was the accused who was involved. Right? A detailed investigation of many months confirmed all that evidence, and he was charge sheeted. Right? But in matters of rape, if the victim is alive, we have direct evidence of who has committed the crime. But after being raped, if she is killed, then the prosecution has to rely upon indirect evidence unless there are eyewitnesses. In this case, she was taken to the jungle and there were no eyewitnesses out there. So the prosecution has relied upon circumstantial evidence out there. I believe the mother and her sister have arrived. Yes. So tomorrow what time is this? Tomorrow afternoon, after 2 o'clock, the judgment will be announced in the same court. Thank you. बुधवारा IPBची सकारात्मक बसका जाली। दोग तीग गोंयकार इन्व्हेस्टर खंय आपले उद्देग स्टार्टअप करूंक सोदतात, तांकां आधार करपाक सरकाराचो यत्न। मुख्यमंत्री उलयलो। नामनेचे फार्मास्युटिकल कंपनी खंय इन्व्हेस्टमेंट करपाक तयार। IPB मिटिंगेन वेरियस प्रोजेक्टाचे डिस्कशन्स जाले, स्पेशली झायडस कंपनी, सिप्ला कंपनी, अजून एक 2 तश्योच बऱ्यो इन्व्हेस्टमेंट आसलेल्या कंपनींनी। आतां जर प्रेस नोट डिटेल रेडी करून धाडटा हांव, तांकां लँड पार्सल्स दिवपाचें ठरयलां। ताज्या भायर 2-3 जाण लोकल जे वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रोजेक्ट घालपाक सोदता। ओके, जे डिटेलान कितली इन्व्हेस्टमेंट आनी कितल्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द गोवन, हाच्या खातीर डिटेल प्रेस नोट काडटा। बट इट इज अ पॉझिटिव्ह मिटींग आयची जी आसा IPBची, जाल्यार IPBच्या ह्या बेसिसाचेर फास्ट ट्रॅक करपाचें। इवन दो बाकीचे प्रोजेक्ट जे आहा पळय न्ही, जांकां आमी एक्चुली तेंचे जर रेडी ना जाल्यार रिजेक्ट केल्ले, तेय प्रोजेक्ट तेंच्यांनी परत एकदां आमी रेडी आसा दिवपाक तयार म्हणून दिल्या। सो ताजो डिटेल प्रेस नोट तुमकां दिता। टोटल 6 प्रोजेक्ट्स न्यू लोकांक मेळटले।
PWD फोडून पिवपा उदका खातें वेगळें जातलें. मुख्यमंत्री उलयला. पिवपा उदकाचे वेवस्थापनाचेर खंय खासा नजर जाय. PWDंतल्यान उदका पुरवणेचो विभाग खंय कडेक काडटले. उदकाचे वेवस्थापन, लोकांचे उदका पुरवणे विशीं इशू, उदका पुरवणेची वेवस्था हे खातें हाताळटले. फाटले कांय दीस गोंयांत नियमीत उदका पुरवण जायना. कांय कडेन लोकांचे हाल जाल्यात. ह्यो समस्या सोडोवंक बेगीनूच नवें पिवपा उदका खात्याची स्थापणूक करता म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची घोशणा. आज म्हाका सांगता आसतना खूब खोस जाता की PWD डिपार्टमेंट आमी डिवायड करता आनी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर DDW हे नवीन डिपार्टमेंट अस्तित्वात हाडटा. फक्त आनी फक्त उदका खातीरूच हे डिपार्टमेंट हे काम करतले. PWD डिपार्टमेंट व्हडलें आसल्या कारणान रस्त्यो, बिल्डिंग आनी उदीक ह्या डिपार्टमेंटाचेर तेंचे उदकाचेर मातशें कमी लक्ष वयतालें. तेकाच लागून डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर अशें नवीन डिपार्टमेंट आयच्यान हांव घोशीत करता आनी ते रोखडेच अस्तित्वात येतले. आनी हातूंतले मॅक्झिमम म्हणजे ज्या इंजिनियरांक आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटरान वचोंक जाय तेंच्यांनी बेगीन वयचें, कारण थंय प्रमोशन फास्ट जातलें नवें डिपार्टमेंट आसल्या कारणान. पण आमकां काम करपाचे एफिशियंट इंजिनियर्स घेवन हेजेर फोकस करपाचो हांवें ठरयलां. म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचें विजन लक्षांत दवरून, कारण तेंच्यांनी मागीर नाजाल्यार जाता कितें, ड्रिंकींग वॉटराचेर कमी लक्ष वयता आनी बाकीच्याचेर चड वयता, म्हणून हे डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी ताका लागून फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता आसतना गोंय उदकाच्या बाबतींत पूर्णता स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. आनी उदकाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपा खातीर वेगवेगळे सोर्सीस, आमच्यो ज्यो ओन सोर्सीस आसा ताजेर आमी भर दिवपाचो तयार केला. कारण आतां जर पळयत जाल्यार आमी तिराळीच्या उदकाचेर डिपेंड उरता आनी कितलीं वर्सां आमी त्याच उदकाचेर डिपेंडंट उरतले. एक दीस खंयचो आतां ते कालवे केल्ल्या केन्नाचे पयर आमी सगळो कालवो नवीन करून घेतलो. महाराष्ट्राच्या हद्दीत 30 किलोमिटर आसा, थंय मदींच फुटलो. रोहनाचे आतां सांगला थंय वचूनय आयलो, मदींच फुटलो. उदीक सगळें भायर वचपाक लागलें. मागीर आमी कितें करतले? मागीर शेवटी लोक कितें करता, लोक गाडी आमकां सांगता, अरे उदीक ना मरे, खंय फुटला तें तुमचें काम, तुमी उदीक हाडा कशें तें. पिवपा उदका विशयीच्यो समस्या सध्या PWD खातें हाताळटा. वेगळे खातें जाल्या उपरांत समस्या तडीक लावंक मजत जातली. उदकाचे पुरवणेच्यो समस्या आनी हेर विशयी खंय ह्या खात्या वरवीं हाताळटले. मुख्यमंत्री उलयलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सत्तरीत शेळपो कुर्डो गांवांत म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या इको सेन्सिटीव झोन सुरू आशिल्ल्या कथीत बेकायदेशीर चिर्या खणीर मायन खात्यान धाड मारली. 4 पॉवर टिलर, 4 फातर कापपाची माकनां, 4 डिझेल जनरेटर आनी 2 JCB मशिनां जप्त. अनवळखी गुन्यांवकारां आड पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. तपास चल्ला. नमस्कार. आज सत्तरी तालुक्यात मायन्स डिपार्टमेंट अलॉंग विथ वाळपय पोलीस स्टेशन यांच्यानी दोघांनी मिळून एक जॉईंटली एक इलिगल जी मायनिंग आसा, म्हणजे जे इलिगल लॅटराइट स्टोन क्वॉरी आसा तेंचेर एक रेड कंडक्ट केली आसा. आणि ही जी रेड जी आसा ती शेळप खुर्द हांगासर आसा. आणि ह्या रेडीन जवळ जवळ 2 JCB, 4 पॉवर टेलर, 4 स्टोन कटर आणि 4 जनरेटर हे इतले जवळजवळ 50 ते 60 लाखाचे सामान जप्त केल्ले आसा. ही शेळप खुर्द जी जागा आसा ती जी लॅटराइट स्टोन जे काडटा ती जी आसा एरिया ती सगळी म्हादय वायल्ड लायफा अंडर येता. आणि तुमकां खबर आसतली की चडश्यो चिरे खणी ज्यो आसा आमच्या गोंयांत ज्यो सगळे इलिगल चल्ले आसा. आणि सत्तरी तालुक्यात जवळजवळ 25 वयर ज्यो चिरे खणी आसा त्यो इलिगल रित्या चल्ले आसा. आणि जवळजवळ 2 काय 3 कितें तरी चिरे खणी आसा तांकां परमिशन आसा. सो ही जी आमकां चिरेखण आज जी रेट पडल्या ते रेट आमकां अशें आयकपाक येता की जवळजवळ 2 ते 3 म्हयने पयलीं ह्याच सेम चिरेखणीची रेट मारलेली आणि तांकां एक व्हडली फायन दिल्ली. आणि आयज जी मायन्स डिपार्टमेंट अलॉंग विथ वाळपय पोलीस स्टेशन यांच्यानी रेड मारून जवळजवळ 50 ते 60 लाखाची मशिनरी जप्त करून अननोन जो पर्सन आसा त्या अननोन पर्सनाचेर FIR रजिस्टर केल्ली आसा. आता हेच्या फुडें कारवाई अननोन पर्सनाचेर जातली काय पर्टिक्युलर मनशांचेर जातली हे मात तर आमकां खबर ना. बट 50 ते 60 लाखाची सध्या तरी मशिनरी जप्त केल्ली आसा. आणि वाळपय पोलीस स्टेशन सध्या पोलीस फुडली कारवाई करीत आसा. सत्तरींच्या प्रोडक्टा खातीर कल्पेश रावस. हालीं पर्यटन मळार राज्यांत घडपी गजाली चिंताजनक आसात, मात सरकारान ताचेर नियंत्रण हाडपाक सुरवात केल्या. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक उलयलो. अश्यो घडणुको राज्यांत कमीत कमी घडच्यो म्हूण सरकाराचो प्रयत्न आसा. कांय जाण चुको करतात, मात ते खातीर सरकार आनी पुलिशेचें नांव बदनाम जाता. देखून तांच्या ट्रेनिंगाचेर चड लक्ष दिवंक जाय अशें मंत्री म्हणटा.
खूपशे सुदारला आनी काही गोष्टी करूंक जाय. कांय ट्युरिस्टांचो फ्लो इतलो आसा. काही आमी पळयताले काही 20 वर्सां पयलीं गोंयांत जी हें आशिल्लें की ट्युरिजम कमी आशिल्लो, फ्लो कमी आशिल्लो. जितलो ट्युरिजमाचो फ्लो वाडटा आनी हे जे बाकीच्यो गोष्टी अनवॉन्टेड जे काही इन्सिडेंट जातात ते खरोखर चिंताजनक आसात. परंतु सरकारान ताजेर कंट्रोल घेतला आनी अशें कमीत कमी हे जावचें अशे पद्दतीन सरकारचो प्रयत्न जें आसा. जेन्ना म्हणून म्हटलें की जशें जेन्ना फ्लो चड आसता, फूल स्टेप चड आसता, लोक चड येता तेन्ना आनी हे तुम्ही बारीकसाण पळय की गोंयच्याक संबंद काय नाही. भायले लोक येतात, भायल्याच हातूंच्यान हे सगळे गोष्टी तांच्या हातूंच्यान जाता. कंट्रोल करूं जाय हें खूब आवश्यक आसा. म्हणून म्हटलें जें कितें आहा तेंय सरकार आपल्या प्रयत्नशील आहा. सगळे तरेची पुलीस आसतली वा कितें हें आसतलें सगळे हितूंच्यान सरकाराचे प्रयत्न. पूण भाऊ कित्याक आनी पांचवी बोटो सारकें आसना. काही ऑर्गनायझेशनचे काही हे आसतले पूण ताका एका लागून सरकाराचें नांव हें जाता, बदनाम जाता, पुलिसचें नांव बदनाम जाता. आनी म्हणून हाजे खातीर एक स्कील ट्रेनींग ह्यो ज्यो काही गोश्टी आहा थंय इल्लेशें म्हाका दिसता आमी इल्लेसो फोकस दिवंक जाय. गोंयचो फामाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक पंडीत प्रभाकर कारेकर पिरायेच्या 80व्या वर्सा संवसाराक अंतरलो. 2014 वर्साचो तानसेन सन्मान, 2016 वर्सा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तशेंच गोमंत भूषण पुरस्कार तांकां फावो जाल्लो. गोंयांत तशेंच गोंया भायर तांणी जायत्या कलाकारांक प्रशिक्षण दिलां. ताचेर आयज सांजे 5 वरांचेर मुंबईत निमणे संस्कार जातले. घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. लोकभावना लक्षात घेवन सरकारान ओल्ड गोवा बांयगिणेच्यान सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट दुसरी कडेन व्हरचो अशें केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान सरकारा कडेन मागला. म्हजो कोयर प्रकल्पाक विरोध ना, मात थंयच्या लोकांक तो नाका. ओल्ड गोवा हें जागतीक पर्यटन स्थळ म्हूण फामाद. आपूण सरकाराक कन्विन्स करतलो अशें मंत्री उलयलो. हो प्रोजेक्टा तूं जाणा की हे सगळ्या हातूंत जी ओल्ड गोवा एक जगांतलो एक बरो ट्युरिजम स्पॉट आसा. म्हणून सरकारा कडेन विनंती की फाटल्या सरकारा कडेन सुद्दां विनंती आमी सगळ्यांनी केल्ली आनी आमी ओपनली म्हणलेलें की हो तो प्रोजेक्ट शक्यतो थंयचो भायर व्हरात. हो स्टँड आमचो कायम आसा. आमी ते थंयच्यान हलोवपाचो प्रयत्न हे पळयलें आसा. तर लोकांची लोकभावना लक्षांत घेवन सरकारान ताचेर विचार करता. सो तुमचो ओपोज आसतलो पर्सनली? ओपोज हांव ह्या सरकाराचो घटक आसा. ओपोजिशन आसतना आमी बरे येण्याचो कदाचित सगळ्यांक समजूत घालून हे करून तो शिफ्ट करपाचो प्रयत्न दोनी आमचो. तुम्ही प्रयत्न एक्झॅक्टली नाका न्ही प्लांट त्या एरियेक नाका, दुसरे कडेन जाय. पूण बाबुशा कडेन उलयतले तुमी? बाबूश मनसर ऑलरेडी आमचे उलोवणें जाल्लें आसा. सगळे रिक्वेस्ट सगळ्या कडेन गेल्ले आसा. सीएमाक बी सांगिल्लें आसा शक्यतो तुमी तो प्रोजेक्ट सीएम जाय. पब्लीक ग्रिव्हन्सीस जाले, सगळे जाले. ग्रिव्हन्सीस राजकारण हें कित्याक खातीर लोकांची भावना आमी सगळ्यांनी वळखूंक जाय. आनी जशें लोकभावना आसा त्या वटेन सरकारान आपले प्रयत्न चालू दवरले. ते प्रयत्न सरकाराचे चालू आसा. रिजल्ट दिता. सावय वेऱ्या वेलकाशी एका घरा लागीं बिबटो भोंवतना CCTVत कैद जाला. थंयच्या थळाव्यांनी हे विशीं फॉरेस्टाकूय सांगला. खंय 2024 ऑगस्टांतल्यान हो बिबटो हे वाठारांत दिसता. थंय रावपी सगळ्या लोकांनी हो बिबटो थंय भोंवतना पळयला. खंय वेलका सावेऱ्या हांगासर हरीश पालकर हेच्या घरा कडेन जो बिबटो येतालो तो काल CCTVचेर कॅप्चर जाल्लो आसा. आनी सगळ्या लोकांनी आतां पर्यंत तो बिबटो जाले 3 म्हयने जाले त्या वाठारांत भोंवता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी काल तो सारको CCTVचेर कॅप्चर जाल्ल्या कारणान लोकांक आतां सध्या भंय जाल्लो आसा. तेणी ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय कळयल्लें आसा की खंय तरी ताका पिंजरो लावन ताका हें करचो म्हणून. कारण थंयची माजरां कुत्रेय तेणें आतां पर्यंत नाच केल्ली आसा. सो म्हाका दिसता काल राती तो ह्या CCTVचेर कॅप्चर जाल्लो आसा. आनी ही फुटेज जी आहा तेंच्यांनी ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक धाडलेली आसा. हरीश पालकर हाच्या घरा कडेन हो बिबटो राती आयिल्लो. सावेरेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. अनमोल खानापूरचो रस्तो 22 मार्च मेरेन येरादारी खातीर बंद आसतलो. मंतुरंगा हांगा रेल्वेच्या अंडरपास ब्रिजाचें काम सुरू आशिल्ल्यान खंय हो रस्तो बंद दवरतले. गोंयच्यान खानापुरांतल्यान बेळगांव वचपाक हो रस्तो व्हडा प्रमाणात वापरतात. अनमोल हांगासरल्यान खानापुराक जो हेमडगा रस्तो गेल्लो आसा त्याच हेमडगा रस्त्याचेर मंतुरगा क्रॉस लागींच रेल्वेचे
पास ब्रिज आसा ते ब्रिज बांदपाचें काम चालू आसा, तेका लागून आनमोड हांगासरल्यान हो रस्तो आसा तो वाहतुकी खातीर बंद केलो आसा. हो वाहतुकी खातीर 22 मार्च पर्यंत हो रस्तो आसा तो बंद रावचो आसा. ह्या मार्गाचो अवलंब आसा ते गोंयसून बेळगांव वचपी लोक मोठ्या प्रमाणात करतात. मात्र हो रस्तो वाहतुकी खातीर बंद केल्ल्या कारणान तेंचीय गैरसोय जाल्ली आसात. तशेंच आनमोड हेमडगा मार्गे खानापूरसून जे आनमोड घाटांतल्यान जे गोंयकार येतात तेंच्यांनी हेची नोंद घेवपाक जाय की हो मार्ग आसा तो 1 म्हयनो बंद जातलो. तेजो पर्यायी मार्ग म्हणून तांकां आनमोड, रामनगर, लोंढा, खानापूर ह्या मार्गान वचपाक लागतले. प्रोडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. मोर्जेच्या सिंथिया फर्नांडिसाची पुराय फामील 5 वर्सां फाटीं एका एक्सिडंटात गेली. उपरांत ताचे घराचो इशू, एक टॉयलेट बांदून घेतली जाल्यार सुद्दां तिका कटकटी. आमदार जितान सिंथियाची ही मुळावी गरज जाग्यार घाल्या. घराचे मालकी हक्काचोय इशू जाग्यार घालपाचे उतर. मोर्जेच्या सिंथिया फर्नांडिसाच्या जिवितांत 16 जून 2019 हो सामको भिरांकूळ दीस. चोपडे शिवोले पुलार जाल्ल्या अपघातांत सिंथियाची आवय, बापूय आनी भाऊय सोंपलो. सिंथिया वाटावले, मात ते दिसा सावन तिच्या जिणेंत सुरू जाल्लो संघर्श आजून चलता. एकटेंच रावपी सिंथिया आपले दूख कुशीक दवरून जिवपाचो यत्न करताली. मात तिच्या मालकीच्या जागे विशीं कुळमुणकाराचो वाद सुरू जालो. मालकान सोसनजो इतलो त्रास दिलो, बाउन्सर दवरले. परिस्थिती इतली अमानवीय, तिका घरात एका बादलेचो वापर करचो पडलो कारण थंय टॉयलेट लेगीत नासली. म्हजें नांव सिंथिया फर्नांडीस. हांव ह्या घरान रावतां आनी जायते म्हाका त्रास जाताले. हांव एक बकेट घेवन टॉयलेट करताली, रातची हांव बकेट दवरताली. म्हाका भिरांत दिसताली, खूब त्रास जाताले. भाडकार म्हाका येवन सतायतालो, खूब त्रास करतालो. कापडाय धुयनाका म्हणटालो, येवन भेकडायतालो. बाउन्सर दवरले तेणें. तेच्या उपरांत म्हाका हांगा रावो नाका, तूं वच, तें बी म्हाका खूब सांगतालो तो. जायते हांवें त्रास काडले. कितले फावटी हांवें खूब जाणांच्या पांयां पडले, पूण जीत भाईन म्हजें काम केलें एका उतराक. आनी आयज म्हज्या घरान जीत भाई टॉयलेट बांदता. आपल्या हक्कां खातीर, मुळाव्या सुविधां खातीर सिंथियान जायत्या राजकी फुडाऱ्यांक उलो घालो. आतां आमदार जीत फुडें सरलो. एज अ MLA प्रत्येक जाणांचे जे सिच्युएशन्स आहात ते समजून घेवंक जाय. आरे बाय सिंथिया आमच्या, तुमी आतां हे घर पळयतात कितें हालत आहा ती. हे देशा घरात मातयेन ते रावतात आनी ते जेन्ना पळयता तेन्ना म्हाकाय खंय तरी वायट दिसता की आमदार आसून जर म्हाजे कडेन जायना जाल्यार आनी आमदार रावपाचो हे येना, प्रश्न येना. तेका लागून जाता ते जावं, कितें जर म्हाजेर केसीस पडोवंक कितें जावं, पूण तांकां न्याय मेळोंक जाय, हेका लागून हांव फुडें सरला. आयज आमी हांगासर तेची टॉयलेटाचें बांदकाम म्हळ्यार बेगिनात बेगीन पत्रे बीन ताका घालपाचो प्रयत्न करतले, कितें पेआवट काडून ताका घराचो मातसो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व करपाक. मीनवायल मुणकाराचे केसीस 75 पयलीं मुणकार एक्ट म्हणटा तो 75 येयला आनी 75च्या पयलीं कितें डॉक्युमेंट आहात जाल्यार ताका मुणकारीयल रायट मेळटा. आनी म्हाका खबर ना 72च्या पोतान तेजे कडेन सगळे डॉक्युमेंट्स आसून इतलो ते कित्याक लागून ती केस झगडटा. सो हांव प्रयत्न करतलो तेच्या बेगिनात बेगीन हें घर तेच्या नांवार जावचें. कल्पना करूंक शकना इतलो त्रास सिंथियान सोंसलो. आतां तिका टॉयलेटीची वेवस्था जाली. आमदारान सिंथियाच्या घराचोय प्रश्न सुटावो करपाचें उतर दिलां. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. बुधवारा मंगेशी देवाचो महारथ जालो. रथसप्तमीच्यान वर्सुकी जात्रेक सुरवात जाल्ली आनी फातोडेर 4 महारथान जात्रेची सांगता. महारथाक भाविकांची घे गर्दी. पळयात रथाचे कांय खीण.
बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट. नमस्कार.